Disaci pepetogia pikiata Itmonota kayo katibuya Kalvari betul buk proves kota Itmonan nisan wajoge buya Disaci pepetogia pikiata Itmonota kayo katibuya Kalvari betul buk proves kota Itmonan nisan wajoge buya Kalvari bet novianto no soldar Krista chamona ublas koruya Uno soro ibitin modota Ismeniace mas robo cebuya Kalvari bet novianto no soldar Krista chamona ublas koruya Uno soro ibitin modota Ismeniace mas robo cebuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू प्रीतीच्या भावा भयणीनो आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाचो विशय राग दुयेस जोळता थंय शांतीची हातयारां आमी आयज आमचे गोंय धर्म प्रांतांत पवित्र कुर्साचो सेवा धर्मीक उगडास आमी करता खुरीस आमकां आमच्या ओत्मीक जोयताची खुणां जेजून कुर्सार मरून आमचे आनी देवा मदें पातका वरवीं तुटलेले संबंद शांतीच्या बांदपासान गोट केले जेजूचो कुरीस मनशा कुळाक शांती दिता ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीचे गोवाय आमी जावंक आमकां आयचें हें नोवेन आपयता खोरी शांती आमकां एकामेकाक भोगसून आनी राग दुयेस आसा थंय भाव भयणपणाचें नातें गोट करून जोडूंक जाता म्हूण आयचे देवाचें उतर आमकां उगडास करता रागा वरवीं आमचे मदें वचतले बरे संबंद तुटूंक पावतात आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जोईत व्हरूंक आनी जंय राग द्वेस वचता थंय आमी शांतीचें नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया आमी क्रिस्तांवांनूय जेजूचो कुरीस नाकारलो जाल्यार क्रिस्ताचो कुरीस आमी घेवन जिवीत तांकूंकूच जाय जायते फावटी जेजूचो कुरीस आमी सांडून दिला आमच्या सोगतायेचें हे वेळार बोगसणी मागून सगळीं आमी बरोबर दूख धरून म्हणुया हांव बातकी सोर पुतबेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना सोरपुतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मदें काळंगूट टावन 70 जाण सिनियर सिटीजन्स पावन सोलुली आसात. ह्या मिसांत वांटो घेतात. कुडीच्यो सोक्तायेन पिडेंत आसात तांकां पेकोवणी मागुया. तुमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात. आमकां जाय ते भाशेची अडचण आसा. कुडीच्या आत्म्याचे अनुभव करून पिडा आमकां जायत्यांक आसा. भगवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां एकल्याक पेकोवणी मागुया. जायतीं जाणां कॅन्सराचे पिडेन आतुरणार आसात, कश्टवतात. कश्ट पडोवंक जायना ते भाशेन तांची काकूत कोर, तांचे कश्ट हळू कोर. भगवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून तांकां पेकोवणी मागुया. आनी हेर सगळे आमचे काळजाचे ओत्रेक आसात ते घडीभर ओगीच रावन मनांत हाडुया आनी ती मागीर सगळीं एकठांय करून ह्या प्रार्थनांतल्यान ती देवाक उबारतलो. पृथ्वीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूं, तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडे आनी इनपण भोगची म्हूण अगोनीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें तारायलां. ओगूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाताक तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं लोक गोंटीच्या पुस्तकां वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा ओर दोंगूर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलाय? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक. हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सुरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तोर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सांदी. सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. सोगलीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें. म्हजो उपदेश चींत दिवन आयक. म्हजे पोरजे हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतलो
तेन्ना तीं ताका सोडून लागतलीं आनी काळजांत तावन ताचेशी परततलीं. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतलो. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंटांची उतरां फोटकिरीं ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. तांचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोणवाळकायेन तांचे पातोक ताणें बोगशिल्लें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. उद्गाराक सगलीं आमी उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदोन मोहिमा, स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून निकोदेमांक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तान सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कोरिंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाल बाबा भयणीनो, आयचो आमचो विशय जावन आसा राग द्वेष जळटातूय शांतीची आतयारां आमी. राग द्वेष जळटातूय शांतीची आतयारां आमी. आनी जेजूचो उलो आमकां जोण एकल्याक शांतीचो. कित्याक जेजू जल्माक आयलो तेन्नाच बोडव्यांनी हें गीत गायलें, शांती सगल्या संवसाराक. आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी जोण एकलो शांतीचो दूत जावंक आमकां आपयल्ली आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, फ्रांसाकूय आब्रिलाची 1888 ह्या वर्साक तांच्या न्यूज पेपराचेर असो माताड्याकाल एक हेडलायन आयली, द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मोरणाचो वेपारी मेलो.
आनी ह्या तोकट्याकाल कोणाची खबर सांगलेली गाय. हू वॉज द मर्चंट ऑफ डेथ. मरणाचो वेपारी कोण गाय. तुय अशें बरयल्लें आसलेलें आर्टिकलान. डॉक्टर आल्फ्रेड नोबल, who became rich by inventing ways to kill more people faster than ever before, has died. म्हणजे ज्या मनीस ग्रेस जाल्लो दुसऱ्या मनशांक जिवी मारून अदीक व्हडा प्रमाणान ओच मेला. आनी मोगाड भाव भयणीनो, आल्फ्रेड नोबल मरूंक नासलोलो. हो सायंटिस्ट तो जिवो आसलोलो. कोण मेल्लो गाय. ताचो भाव मेल्लो, लुडवीक म्हणटा तो. आनी बाय मिस्टेकीन एका प्रेसान हो मनीस मेलो म्हूण जाणें हो सोद लायलेलो डायनमायटाचो त्या काळार ताच्या जिविता वयर बरोवन हो नाम लेख गायलो, मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मरणाचो एके तरेन वेपारी मेलो. मोगाड भाव भयणीनो, आमकां कोणाकूच आमी मेले उपरांत वायटो वो प्रभाव दवरून गेल्लो नाका. लोक हांव मेले उपरांत म्हाका कितें म्हणटलो गाय, कसो म्हाका उगडास दवरतलो गाय, भोव म्हत्वाची. आमी चलतात ती पावलां फाटल्यान कसलीं दवरलेलीं आसात हें नियाळूंक भोव म्हत्वाची. आनी हाकाच लागून आल्फ्रेड नोबल हो सोयराणांत कसो येता. आनी ताणें उपरांत कितें केलें काय, जी गिरेस्तकाय ह्या आपल्या एके तरेन इन्वेन्शना वरवीं, कॉपीरायट्सा वरवीं पयशे मेळलेलेत, ते एके तरेन संवसारांत जे कोण बरे मनशा कुडा खातीर करतात तांचे खातीर नोबेल प्रायजीस एके तरेन स्थापून दवरले. आनी तांतलो एक जावन आसा नोबेल पीस प्रायज फॉर पीस, संवसाराची शांती खातीर, जाचे वरवीं संवसारांत ताणें आपलें बरें नांव मनशा कुळाच्या बरेपणांक आनी संवसाराची शांती खातीर दवरलें. आयज मोगाड बाबूनो, आमी संवसाराचेर नदर मारुया. आयज संवसाराचेर नदर मारल्यार झुजां चालूच आसात. आमी जाणात युक्रेन ह्या देशान झुजां आजून पर्यंत तांचे मदें राष्ट्रा मदें समाधान जावंक नाय. इस्रायल पॅलेस्टायन तांचे मदें आजून पर्यंत झुजां चलतात. संवसाराचेर नदर मारता तेन्ना आमच्याच गुळे जिवितांतूय नदर मारुया. आमच्या कुटुंबांनी खासगी जिवितांत आमी गुळे बॉम्ब घेवन झुजां करिनात जायत, पूण आमच्या जवण एकल्याच्या खासगी जिवितांत काळजान राग द्वेष घेवन, एकामेकाचो राग घेवन, कुटुंबान एकामेका लागीं उलयनासतना आजून पर्यंत दुस्मानकायेचे संबंद घेवन आमी जियेनात गाय. संवसाराचेर नदर घालून देश झुजतात, तांचे मदें झुजां चालू आसात. तुय शांती खातीर मागुया म्हणून भोव सोंपें, पूण आमच्या जवण एकल्याच्या खासगी जिवितान जी घोडे आमी झुजां झुजतात, फामिलीच्या वस्तूंक, जिविताच्या संबंदांक लागून तुय शांती हाडूंक आमी वावरुया अशें आमी कितलीं जाणां म्हणटात गाय. आमी आमच्या झुजांक सुटावो करूंक प्रयत्न करिनात. घोडे आमी जिद्दीन घोडे जायते फावटी आमच्या जिविताची झुजां चालूच आसात. आनी कित्याक लागून गाय, हाचेर देवाच्याच उतराच्या उजवाडान नियाळ करुया. पयली वस, घोडे जायते फावट हांव म्हज्या जिवितान आसा तातूंत खुशाल ना. म्हजे लायक कितें आसा ताचेर हांव नदर घालिना, कितें ना ताचेर म्हजी नदर अदीक वेता. आनी ते आपणावंक घोडे जायते फावट हांव घोडे घेर मारता. म्हज्या जिविताचे संबंद दुसऱ्या लागीं तुट्टात. आयचे पयलें वाचप लोक घंटीचें. तूं इस्रायल पोरसा देवान तांकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडलेली आनी ओरेब दोंगरार तुवें पावली तेन्ना हो लोक कितें करता गाय, देवाचेर
मोइजेसाचेर आड गुणगुणटात. कित्याक म्हण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडली हांगा मोर्चाक? मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान तांकां मोगान गुलामपणांतली भायर काडलेली. देव तांचे बरोबर चलतालो, देव तांचे बरोबर आसलो. देवान तांकां मानान दिल्लो जेवण खाण. एके तरेन खोडपांतलें उदक पिवशें केल्लें. आनी तरी आसतना इतलें सगळें बरेपण आपल्या जिवितान देवा कडचें ओळखून घेवचे सुवातेर घोडे इल्लो डिस्कम्फर्ट कसो आसलोलो. हाका लागून हीच इस्रायल पोरसां देवाचेर गुणगुणटा. पूण देवाचो जबाब हे पोरचे कितें गाय तो भोव म्हत्वाचो. जेन्ना मोइजेस येवन देवा लागीं विनंती करता ही आपले पोरचेक, देव ताका म्हणटलो पितूडचो एक सोरोप उबार आनी जी कोण ताचेर नदर घालतलीं तांकां जिवीत मेळटलें. देव रागाचो विंगासाचो न्हय. आमी घोडे देवा सोवे अनुपकारी जातात. देव त्याच मापान आमचे सोवे वागता गाय ना. देवाचो मोग मनशा कुडा सोवे सदांच उदार काळजाचो. आयज मोगाळ बाबयनो ह्याच खातीर पयली वोस हांव म्हणटालो तो जे इस्रायल पोरचेन पातो कादारले आपल्या लागीं देव आसा हें तेणी विसरली. कितें इल्लें उणें आंकडें जाल्लें आसा ताचेर नदर ओदीक सुबेज गेली आनी ह्याच खातीर तीं गुणगुणटात. म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्याय जिवितान असलेंच काय इल्ली आगोडाय आमच्या जिविताचो जरी तर कुरीस आयलो आमी हो कुरीस घेवन क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं वचूंक सोदिनात फुडें. आमी रोखडींच कल्पतात, देवाचेर शिणटात, मनशांचेर शिणटात आनी हे वरवीं घोडी जायते फावट आमकां दिसता घोडी कुटुंबीक जिवितांत लेगीत आय एम द वन हू इज सफरींग एंड इनजस्टीस हॅज बीन डन टू मी. आमच्या गोराबियांचेर नदर मारूया. भाव 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 भयणी घोडे भुरगीं आवय बापाय सवे आयज घोडे रागान जियेतात. भाव भाव दुस्मानकायेन जियेतात. कित्याक लागून they think some injustice has been done for them. घोडे आवयन बापायन त्या भावाक इल्ले सुबेज दिला म्हाका सारको वांटो दिवंक नाय. नॉट हॅपी विथ वॉट इज देर. आनी हाका लागून भाव भयणाय मदें बाबा बाबा मदें घोडे आवय बापायचे लेगीत वांटे केल्ले आसात. आनी जायते फावट असलो राग घेवन जियेतात. घोडे फामिलीनी जायते फावट ह्यो फुट्यो आसात. पुर्वज घोडे झगडलेले आसात पूण आमी आयज पुर्यान शेजाऱ्याक आसात तांचे लागीं बरी जाप करिनात, तांचे लागीं उलयनात. कित्याक लागून गाय? कित्याक बरेपण जें आसा तें हांव उडकून घेना पूण जें कितें इल्लें उणें पडलेलें आसा ताका लागून हांव आयज पुर्यान रागान विंगासान जियेताय. दुसरी वोस मोगाळ बाबूय आयज देवाचें उदोर आमकां आपयता जिवितांत करूंक. तें जावन आसा बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक. भोव म्हत्वाची वोस. बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक. देवान आमकां हाचीच देख दवरल्या. जेजू ह्या संवसारांत आयलोय. आयज कितेंपणी ही परब कुर्साची आमी करतात जाल्यार कित्याक लागून काय ह्या कुर्सा वरवीं जेजू आपुणूच एके तरेन मनशा आनी देवा मदें संधानाचो मनीस जालो. आपलें रगत वारोवन ताणें एके तरेन मनशा कुडाक बोगसणें दिलें. आनी आयज हो जेजू आमकां ताच्या पाटलावदारांक हीच देख दवरता. जेन्ना पेद्रून ताका विचारलें सायबा म्हज्या बाबाक हांवें कितले फावट बोगसूचें? जेजून दिल्लो पेद्रून दिल्लो जबाब घोडी हो जायते फावट आमच्या कानार सादता. जेजून म्हणलें 70 फावटी 7. पूण आमच्या सोण एकल्याच्या जिवितांत घोडे आमीच आमकांच म्हणटात ह्या मनशाक हांवें कितले फावट म्हूण बोगसूचें फादर? म्हाका आनीक सोंसणी कांय ना. आय डोंट हॅव पेशन्स. लेट हिम गो टू हेल. लेट हिम गो टू हेल. आय हॅव नथींग टू डू विथ हिम. ओहा असले मोगाळ बाबा भयणीनो आमचें मन आनी आमचें जिविताचें धोरण
आनी तरी आसतना आमी मागीर इगोर्जेन येतलेत आनी म्हणटलेन मिसाक येवन हांव क्रिस्तांव, हांव फिरगोजेन वावुरतां, हांव समुदायान वावुरतां, हांव वेगवेगळ्या पवित्र सभेच्या जिवितान मिसोड आसा. पूण जेजूचो पाटलावदार जावंक वावुरता काय? यू मे बी अ गुड क्रिस्टियन, बट आर यू अ गुड डिसायपल ऑफ जीसस हू इज रेडी टू डू वॉट जीसस डीड? हें भोव म्हत्वाचें. आनी हें बोगसोणें दिवंक आनी घेवंक तिसरी वोस आमकां गरजेची जावन आसा, खालतीकाय आनी मागण्यांचें जिवीत. यू कॅन ओन्ली चेंज and live the values of Jesus only by humility and prayer. ह्यो दोन वस्तू जर तर आमच्या जिवितान नान आमी भाग्यवंतपणाच्या मार्गार पावची नात. खालतीकायेन चूक घडल्या वो हांव ल्हान जाता आनी मागण्या वरवीं दुसऱ्या पासत मागता, ही भोव म्हत्वाची वस्त आयज. आयज कोणूच ल्हान जावंक सोदिना. Why always I should ask forgiveness? I. सगळ्याक रोखडोच तो वयर सोदता आमचें आपसवार्थपण. Why only I? मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आयज आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां जिविताचो गूण खालतीकायेचो ल्हानविकायेचो आपणावंक आमंत्रण करता. सगळ्या भाग्यवंतांनी हो खालतीकायेचो गूण, मागण्यांचो गूण आपल्या जिवितान आपणायलो आनी मागण्या वरवीं आमच्या काळजाची मनांची बदलणी जावंक शकता. राग द्वेषाचो उजो आमी पालयतल्यात जाल्यार ही खालतीकाय, हें मागण्याचें जिवीत भोव म्हत्वाचें. आनी तें कशें आमी करतल्यात? संवाद करूंक, बाय डायलॉग. आयज घडये वेगवेगळे देश लेगीत फुडारी मेवतात तेन्ना when they come together they say we have come for dialogue to sort out our issues of the countries, maybe boundary line, this and that. आमी कितें करतात काय? आमी बरोबर येवन बसोन उलोवया म्हणटात? ना, आमी रोखडी पुलीस स्टेशनार धांवतात. कितें जालें? केस रेजिस्टर करूंक. आनी मागीर कोर्टाच्यो कितल्योय मागीर भोंवड्यो मारतात. We don't sit, we don't talk, we don't dialogue. We only want to show our power and authority. म्हज्या लागीं घडटा, तुज्या लागीं कितें जाता तें तूं कर. I will see to it. I will see you in court. ही आमी क्रिस्ती बाबार्ती म्हणटात. मोगाळ भावा भयणीनो, दुसऱ्या लागीं तूं झगडटा तोय क्रिस्ती बाबार्तीच, क्रिस्तांव भाव तुजो. तुमचे मदें हो बाबार्ताचें नातें आसा म्हणटरूच ह्या बाबार्तान उपरासलेले प्रश्न सुटावे करूंक वावरात. न्हूच आख्या जिवीत भर रागान, द्वेसान, दुस्मानकायेन जियेनाकात. देव आमकां संदी दिता, ह्या संद्यांचो फायदो काडात. जायते फावट भेटेक लेगीत येतात तेन्ना कुटूंब म्हणटात ओ गोमून येता, फादर हांची दुस्मानकाय कितल्याच वर्सांची. म्हण जायते फावट आमच्या फिरगोजांनी पुरयान आमी सायबीण भायर काडटात, एक मनीस दुसऱ्यागेरचो सायबीण घेवंक सोदिना. कित्याक? आमी दुस्मानकायेन जियेतात. We don't want to extend our hand of friendship, of spiritual relationship, because all of us have got a big ego. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे एके तरेन ह्या नोवेनांत आमी आयिल्ल्यास, हे पवित्र सुवातेर आयिल्ले आसात जाल्यार ताचे मजतीन आमच्या काळजा मनांची बदलणी करूंक वावरुया, ताची कृपा मागुया. आनी ताका हात लावंक, ओत्मीक अनुभव घेवंक वेतात तेन्ना सायबा म्हज्या काळजाक, म्हज्या आत्म्यांक हात लाय आनी हे वरवीं किरीतपणी आमच्या जिवितांतल्यान होच राग, द्वेष, दुस्मानकाय सोडून क्रिस्ती आपोवण्यांची सांग सोंपतले शांतीचे दूत जावंक आमकां फावो कर म्हूण हे मिसाचे भेटीन मागून घेवया.
आनी आतां मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सगळीं उबी रावतल्या आनी आमच्या ह्या मागण्यांनी वांटो घेता आसतना आमच्या सोक्तायेन बोड आमी मागतल्या आमची गरजेची मागणी ह्या वेळार बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवाक उलो करून मागुया. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कोडे ह्यो वस्तू उलयला. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच पूण काळजीदार जायात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कुरपाव फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. शांती कोता ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक स्वतान आनी नितीन कसलोच वेगळोचार करिनासतना चलोवंक बारी वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. एकूच कूड घडोवन क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यांत. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनी देवाक सदां दिनवाशीत रावात. आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करून शांतीची हातयारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर थिरावंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणें जियोंक राग द्वेस पयस करून आमचे घराबे शांतीची मंदिरां करूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बोदयाल बापा ही तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयेन तूं आयकून घे आनी आमकां गरज तितलें फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Sos vocal pur, prometui dar, nata ek vota, iros mata, vocal bapa, loyal nutri, ibetori, manun tuge, ibetori, manun tuge. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हेरुशातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी उणी आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुडाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोरकाडेनी सोरता आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपजल्लें, रुखांतावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुराक. बावडताचो गूठ परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक आसितलें पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अक्वार मारये देवाचे माये सांगाती, बागिवन जुजे, बागिवन दोरदुता, बागिवन फ्रांसीस सावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून शिकयलोलें सोबीत मागणें ह्या वेळार आमी करूंक वेता. आमी आयल्यावन ती जायत्या जाणांची अडचण्यो जाणा. जायत्यांक तुज्या आनी म्हज्या मागण्यांची गरज आसा. मनाचे पिडेंत आसात, काळजाचे पिडेंत आसात, ओतम्यांचे पिडेंत आसात, कुडीच्या सांद्यांचे पिडेंत आसात. आमचे कुटुंब पिडेंत आसात. सोयरीगत सारकी ना. वजनादीक आनी बारादीक कुरीस घेवन आमी हे जिविताचें पयण कोत्ता. एकामेकाचे कुरीस व्हरूंक देवाचो आदार मागुया. आनी जांकां पेकोणीची गरज आसा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन सगल्यांक पेकोणी फाव जावं. हे जेजून शिकयलोलें प्रार्थनांतल्यान देवाक उलो करुया आनी सगलीं विस्वासान मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं आमी सुभागी. उबी रावया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाल बापा, भाग्यवंत आंकवार मारीच्या दुखींचो उगडास करून कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयल्ल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां बोल्ल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाताक आमकां पावय म्हूण
आमी तुज्या लागीं खालतिकायेन मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. मातशें बसात. आयची मिसाची भेट समोरंभल्या फादर रोलँड लिन फेर्नांडीस आनी प्रेगादोर फादर क्लिफर्ड कार्दोजो तांकां आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसारचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटररिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:15 वरांचेर. म्हणटोच चत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचें ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटररिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी भावा भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचे 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. उबी रावात. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान जेव एकामेकाक बोगसून बेंगोवंक तुमकां धाडटा. बागेबोन फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी एकठांय करुया. बागेबोन फ्रांसीस शावेराक, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेचो बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गा मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन.